हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्ली रिगार्डिंग सर्वे ऑफ कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट जितकी आसा मेजर रोड्स किंवा विलेज रोड्स हेच्या रोड वायडनींग एरिया आणि त्या प्रमाणे म्युन्सिपाल्टीन आमचे जो निवाळेचो रस्तो आसा गोवा शिपेटा कडल्यान ते लास्ट ऑफ ब्रिज पर्यंत जितकी कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट आहा पळय तांकां सगळ्यांक नोटिसा इश्यू केल्यो तेन्ना सगळे जे आमचे म्हाज्या वॉर्डांतले सगळे नोटिसा कोणाक येयल्ली ते सगळे म्हाजे कडेन येयले आणि तेन्ना मागीर आमी हेजे रिप्लाय दिवपा लागून आमी एक्सप्लोर करपाक चिंतले कशें कितें करतले म्हणून तेन्ना मागीर आमी PWDक बरयले रस्त्या बद्दल इन्फॉर्मेशन घेवपा लागून की वेदर केन्ना ही सर्वे जाला डिमार्केशन जालां केन्ना रस्तो एक्वायर जाला काय कितें केन्ना सो तेन्ना आमकां अशें कळोन चुकलें की PWD कडेन कसलीच इन्फॉर्मेशन ना नाही तो केन्ना रस्तो एक्वायर जाला सो मागीर आमी COक रिप्लाय केली आमी सांगपा खातीर की तेन्ना आनी एक इन्फॉर्मेशन घेतली ती सर्वेचेर जी 1971 सर्वे जाल्ली ते सर्वेचेर सुद्दां तो रस्तो दाखयलो ना सो जेन्ना रस्तोच ना सर्वेचेर सुद्दां जाल्यार आमची ही घरां रोड वायडनींगान कशी पडटा काय म्हणून तशेंच आमचे खुबशी ओनर आहा जेंची घरां 1971 पयलींची आहा फॉर एक्झाम्पल आमचो दामोदर राया देसाय आसा जेचे एप्लिकेशन आयज प्लेस जाल्ले मिटिंगेक तेजें घर 1971 पयलींचें आणि रस्तो येयला 1974 जाल्यार जेन्ना तेजें घर पयलीं आनी रस्तो मागीर जालो तो कसो एनक्रोचर जालो काय म्हणून सो हे सगळे जे खुबूच हांव जे म्हणटा पळय सगळे आसा हे जे डॉक्युमेंटेशन जेन्ना कांयच ना म्युन्सिपाल्टी कडेन तेन्ना आमी म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट केले की बाबा तुमी हेजेर कितें तरी एक लिगल ओपिनियन तरी घेयात म्हणून कित्याक लोकांक तुमी पेशंट नोटिसा काडून तुमी हे भिवय नाकात म्हणून सो तेन्ना लिगल ओपिनियन येयलें लिगल ओपिनियन अशें येयलें की जेन्ना तुमचे कडेन डॉक्युमेंट्सूच ना आनी जेन्ना तुमचे कडेन रस्तोच ना जाल्यार रोड वायडनींग कसो येता काय म्हणून सो तेन्ना लिगल ओपिनियन प्रमाणे आयज आमी ते लिगल ओपिनियनाचेर डिस्कशन केलें फूल कावन्सील आणि कावन्सील वॉज युनानिमस की हे जे जो पर्यंत डॉक्युमेंटेशन त्या रस्त्या बद्दल इन्फॉर्मेशन सगळी मेळना तो पर्यंत ही नोटीस आहा पळय न्हू ती अभियानसान दवरपाची म्हणून सो हांव सगळ्या 25 कावन्सिलरांक इन्क्लुडींग माय चेअरपर्सन माय VCP म्हाजो चीफ ऑफिसर आनी सगळे आमचे एडमिन सेक्शन जे आहा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की ते हे आमचे सर्वसाधारण लोक गरीब लोक आणि हे गरिबांक जेन्ना त्रास जाता पळय तेन्ना आमकां म्हाकाच न्हू जाल्यार आमचे बाकीच्या कावन्सिलरांकूय दुखता हे तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा आनी हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी हे सपोर्ट हे जे इश्यून आमच्या लोकांक वांगडा ते तेंच्यांनी साथ दिलो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसलो म्हणजे तो आमचो ओल्ड व्हेजिटेबल मार्केट ताका आमी पॅविलियन म्हणटा पॅविलियन 1 and 2 ते ऑलरेडी आमचो प्रोजेक्ट नेवो येता आणि थंयसर आतां ती बिल्डींग जी आसा ती सारकी इन वर्स्ट कंडिशन आसा म्हणून आमी फाटीं तांकां नोटिसीस धाडलेल्यो तेंच्यांनी वेकंट करचें म्हणून तेंचें मातशें खंय तरी आउटस्टँडींग एमावंट आसा आनी मागीर तांकां खंय तरी दुसरे कडेन हें बसोवपाचें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें पूण काही कारणान वास्कोन एकूय जागो ना पण तांकां आमी खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार बसयतलो म्हणून आमी सांगलें बाबा खंय आसा एडजस्टमेंट आमी करतले नाजाल्यार आमी घेवंक शकना कळ्ळें तुका कित्याक तो सिस्टम आसा ती सोपो सिस्टम ती शॉपां न्हू पूण सोपा म्हण आनी आउटस्टँडींग खूब आसा आनी आमी कितें म्हणल्यार ती बिल्डींग व्हडली न्हू विथीन 5 to 6 मंथान ती आतां तर ह्या म्हयन्याक जर दिली जाल्यार डिसेंबर एंड मेरेन ती बिल्डींग रेडी जातली म्हणून त्याच्या वयर आमी कावन्सिलाक घातली ती आनी कावन्सिलान सांगलें बाबा तांकांय आपय आनी बेरेस्तारा तेंच्या भितर आनी आमच्या भितर मिटींग करुया की तो एमावंट आसा तो 70 lakhsच्या वयर आसा एमावंट जो आउटस्टँडींग आसा दिवचो म्हणून ते कशें दितले कितें करतले तांकां आमी हँडल करच्या पयलीं ते आमकां पेमेंट करतले काय ना हे सगळें उलोवपा खातीर तांकां आमी बेरेस्तारा आमच्या मिटींग तांकांय आपयलेले निवाडा वयलो इश्यू कशें कितें निवाड्या जो इश्यू तुमी लास्ट टायम पयलो तो हायकोर्टाचो येयल्ली तेन्ना जी रोड सायड प्रॉपर्टी आसा ती खंय तरी हायकोर्टान येयल्ली आनी ती डेमोलिशन करपाची आसली पूण खंय कारणां आमी न्यू वाड्या म्हणजे कसो रस्तो मागीर येयला लोकांची घरां पयलीं येयल्या म्हणून खंय तरी आमच्या कावन्सिलरान येतिनान ती सगळी म्हायती काडली आनी तेचेर एक खंय तरी सुटावो हाडलो आनी तेचेर आमी PWD आनी PDAक आमी बरयलेलें आसा रस्तो नासतना पयलीं घरा लोकांनी बांदले आनी मागीर रस्तो मारलो म्हणून तेचेर खंय तरी तांकां सुटावो दिवचो म्हणून ते आमी उलयले आहा आनी तेच आतां मागीर मिनिस्टरां कडेन MLA कडेन बीन मेळोन ते आमी कितें आहा ते आमच्या लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून आमचे एक प्रयत्न आसा सगळ्या कावन्सिलरांचो कोणाचीच घरां मोडपा जायना आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर कितें शिकतले एक म्हाज्या मनान एक दिसलें कितें बाबा फाटीं आमी लायव्हलीहूड सेंटर एक काडलेलो हांगा सकयल आमच्याच प्रेमायसीसान आनी आमच्या मिनिस्टर मोविन सरान ते उद्घाटन केलेलें पूण जेन्ना सगळेचे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जी बायलां हाडटा तेंचो प्रोडक्ट कितें ते लाडू खाणे आसूं नाल्यार तोरण आसूं ते हाडटा आनी हांगा दवरता आनी ते खंय तरी विक्री जाता पूण हांगा कशें आहा एकदां तुका डिस्प्ले कळना म्हणून हांवें म्हाज्या मनान एक चिंतलें बाबा एक मार्केट म्हूण तांकां एक मार्केट प्लेस म्हूण दिवपाचो ओन्ली संडेज खंयच्याय संडे येवन तेंचे टेबल खुर्ची लावपाची आनी तो प्रोडक्ट तेंच्यांनी विकपाचो की सगळ्यांक धंदो जातलो आनी आमची खंय तरी बायलां कितें पोट्या पाण्याक करता तांकां एक आसरो मेळटलो
म्युनिसिपल प्रिमायसीस जी आहा ती सगळे जाण डिमांड करता परत दिवचे म्हणून. न्हू परत दिवपाचें म्हणजे कशें आहा, आतां आमचे कडेन कमी दादाची हें आसा प्रिमायसीस आसा ती आमी ऑलरेडी तेंचे रेंट आसा ते सारखे टायम टू टायम तेंचे भरता ते आनी त्या हितून आमी थोडी आमची कितें आसलेले फायले बुकां बी आसलेले कबडा बी ते दवरलेली आनी कावन्सिलाक आमी ते घालतकूच तेंगे सांगलें बाबा एज पर ते सगळे सारखे दिता जाल्यार तेंकां दिवची म्हणून. इवन आतां एक्सेसूय आसा आनी रेशनाचें आसा पूण खंय तरी आमी तो पॉयंट डिफर केला बाबा ते कित्याक आमकां कितें जाय आनी आमच्या लोकांक मेळटलें आमच्या म्युनिसिपालिटीक मेळटलें कित्याक आमचे कडेन प्लेस ना कित्याक आमचो चड तेंकां खाली करत आनी वयर जागो ना दिवपाक म्हणून आमी दुसऱ्या मिटींग आमी विथीन आमच्या भितून एक डिस्कशन करून आमी ते डिसिजन घेतले. आयची जी मिटींग कंडक्ट केलेली बट मेजर इश्यू आसलेलो तो पॅव्हिलियन जे आमी ते व्हेजिटेबल जे मार्केट आहा पळय ते आमी बांदपाचें आसा आनी ते बांदतना थंय भितरचे जे आमचे भाव रावता जे बिझनेस करता ते सोपो म्हणून आसा सोपो होल्डर म्हणून आसा जाल्यार थोडे थंयसर ऑक्युपंट म्हणून आसा ते कशें कितें जाल्लेले आसा ऑक्युपंट कशें जाले हेजे सगळो विचार करपाक आतां तेंकां खाली करपाक जाय आनी ते आमी बांदतात तेंकां लागून आमी मिटींग कॉल केल्या. सो आमी डिसिजन घेतलेलें आहा की जे सगळे ऑक्युपायर आहा तेंकां आमी हांगा आपयतले मिटींग कॉल केल्या थर्सडे फ्रायडे मिटींग कॉल केल्या. ते मिटींगेन तेंचे कडेन सविस्तर डिस्कशन करून तेंकां कसो हेल्प करूंक गावता पळय तो आमी करपाक ट्राय करतले. आमचो कायदो कितें म्हणटा सोपो जो कोण फारीक करता तेका आमी शॉप दिवपाक जाय अशें ना.